नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. 18व्या लोकसभेचे पहिले सत्र ह्या महिन्याच्या 24 जून सावन सुरू जातले. ह्या पावसाळी अधिवेशनात नव्यान वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यांक सोपूत दिवपाची कार्यावळ तशेंच लोकसभा अध्यक्षांची वेंचणूक जातली. वर्साचे पयलेच अधिवेशन आशिल्ल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोनूय सभाघरांतल्या वांगड्यां मुखार अभिभाशण करतल्यो. मात राज्यसभेचें अधिवेशन 27 जुलय सावन 3 जुलय मेरेन आसतलें. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं ह्या विशींची माहिती दिल्या. कि देश का जनादेश, मैंडेट ऑफ द पीपल, देश के जनता ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करना है. जिसको सरकार में बैठ करके काम करने का संदेश और निर्देश जनता ने दिया है उसको सरकार अच्छी तरह से चलाना है. जिसको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है उसको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना है. चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए. तेलुगु देशम पक्षाचे मुखेली नारा चंद्रबाबू नायडू हांणी आयज आंध्र प्रदेशांतल्या कृष्णा जिल्ह्यांत केसरपल्ली आयटी पार्कांत आयोजीत केल्ल्या खासा सुवाळ्याक आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हण पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल एस अब्दुल नाझीर हांणी तांकां सोपूत दिलो. मुखेलमंत्री नायडू हांचे वांगडा जनसेना पार्टीचे 3 आनी भाजपाच्या एका वांगड्या सयत 24 नव्या मंत्र्यांनी पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. नव्यान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या जनसेना पार्टीचे मुखेली पवन कल्याण, तेलुगु देशम पार्टीचे महासचिव नारा लोकेश आनी भाजपाचे वडील फुडारी सत्यकुमार यादव हांचो आस्पाव आसा. सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी मोहन चरण मांझी हांची ओडिसाचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण निवड जाल्या. आयज सांजे भुवनेश्वरांत जनता मैदानात तांचो सोपूतविधी सुवाळो जातलो. ह्या कार्यावळीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे सयत भाजपा शासीत कांय राज्याचे मुखेलमंत्री वांटो घेवपाचे आसात. 52 वर्सां पिरायेच्या मोहन चरण मांझी हांची काल विधायक दलाचे मुखेली म्हूण एकमतान वेंचणूक जाल्ली. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आनी भूपेंद्र यादव निरीक्षक म्हूण हाजीर आशिल्ले. मांझी हे ओडिसांतल्या क्योंझर मतदारसंघांतल्यान 4थे फावट वेंचून आयल्यात. निर्मला सीतारामन हांणी आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाचो पदभार स्विकारलो. आपल्याक ह्या खात्याचो दुसरे फावट काम करपाची संद दिल्या खातीर तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानल्यात. फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला विकासोन्मुख शासन दिवपाक यश आयिल्ल्या खातीर तांणी खोस उक्तायल्या. वित्त राज्यमंत्री म्हूण पंकज चौधरी हांणी लेगीत आपल्या पदाचो ताबो घेवन प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे पूरा ये चार्ज दिया है और मैं उनके विश्वास पे निश्चित तौर से खरा उतरने का प्रयास करूंगा. अगर आप मंत्रिमंडल के विस्तार को देखें तो लगभग सभी बड़े मंत्रालय जो मंत्री थे वो सब रिपीट किए गए कि एक दिन भी देश का खराब नहीं होना चाहिए. देश की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है तो उसका एक एक पल हम इस्तेमाल करके देश की कार्य में लगाएंगे. कि प्रधानमंत्री जी का फैसला शुरू से बहुत फास्ट और बहुत तेज होता है, राष्ट्र हित में होता है और उसी को देखते हुए किसानों के हित में, गरीबों के हित में उन्होंने जो फैसला लिया है और इसी प्रकार से देश में जो जो चीज़ें अभी पेंडिंग हैं उन सब को कहीं ना कहीं पूर्ण करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे. देखिए 2047 का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है और उसको कहीं ना कहीं फेज वाइज अगर इस 5 साल हमें क्या करना है, अगले 5 साल क्या करना है, उन सब चीज़ों को टारगेट को हम लोग निश्चित तौर से पूर्ण करके 2047 का जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि उद्योग आणि वाणिज्य खात्याचे मंत्री पियुष गोयल हांणी लेगीत आयज आपल्या खात्याचो ताबो घेतलो. तांणी लेगीत आपल्यो भावना उक्तायल्यो. आगे के लिए, भविष्य के लिए एनर्जी सोर्स यही होगा. तो इसका
डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया हो रहा है। इंडिया स्टैंड्स फोर्थ ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, फोर्थ विंड, फोर्थ सोलर पावर कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी में पर्यावरण के लिए मेरा रुचि है, कंसर्न भी है, तो इसीलिए आप सबके सहयोग से, हमारा अधिकारियों के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जो कुछ भी आगे के लिए करना है हम जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर ये देश नई ऊंचाइयों को पार करेगा। आगे आने वाले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में देश लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के काम में सबका साथ, सबके प्रयास के मंत्र के साथ, लोगों के विश्वास के साथ और 140 करोड़ देशवासियों के प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा और वाणिज्य और उद्योग विभाग उसमें अपना पूरा योगदान देगा। लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांची सेनाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती जाल्या। 30 जूनाक ते कार्यभार स्वीकारतले। सध्याचे थळ सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हे 30 जूनाक सेवानिवृत्त जातात। तांच्या सुवातेचेर लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी हांची निवड जाल्या। 15 डिसेंबर 1984 ह्या दिसा ते जम्मू काश्मीर रायफल्सच्या भारतीय सेना इन्फंट्रीत आस्पावीत जाल्ले। फाटल्या 40 वर्सांच्या लष्करी सेवेत तांणी वेगवेगळ्या पदांचेर यशस्वीपणान कामगिरी केल्या। जम्मू काश्मीरातल्या कठुआ आणि डोडा जिल्ह्यात आतंकवाद्याआड जाल्ल्या फारपेटात केंद्रीय रिझर्व्ह पुलीस दळाचे म्हळ्यार सीआरपीएफाचो एक जवान शहीद जाला, जाल्यार 6 जण जखमी जाल्यात। डोडा जिल्ह्यातल्या भद्रवाह पठाणकोट मार्गार एका चौकेचेर आतंकवाद्याच्या पंगडान हल्लो केलो आनी ही घडणूक जाली। सीआरपीएफ जवानांनी ह्या वाठारांत खर बंदोबस्त दवरला। मजगतीं जाल्ल्या दुसऱ्या एका घडणुकीत एका आतंकवाद्याक मारपाक सीआरपीएफ पंगडाक येस आयलें। भारतीय अर्थव्यवस्था ही नेटान फुडें वचपी अर्थव्यवस्था म्हूण आपलो नेट कायम दवरतलो असो अदमास संवसारीक बँकेन उक्तायला। 2024 ते 25 ह्या अर्थीक वर्सांत भारताचे जीडीपी म्हळ्यार सकल देशांतर्गत उत्पादनाचो दर 6.6% आसतलो अशें बँकेन आपल्या नियाळांत नमूद केलां। ज्या गोंयकारांकडेन वैध पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा तांचो पासपोर्ट रद्द करपाचे म्हळ्यार रिवोकेशन प्रमाणपत्राचेर व्हिसा वा विदेशांत वचपाचो परवानो मेळटलो असो महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय घर मंत्रालयान घेतला। ह्या निर्णयाक लागून गोंयांतल्या वैध पोर्तुगीज पासपोर्ट धारकांक थाकाय मेळटली। गोवा, दमन आनी दीवच्या नागरिकांक पोर्तुगीज कायद्या प्रमाण पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळिल्ले तांचो पासपोर्ट भारतीय कायद्या प्रमाण रद्द जाताले। तांकां लागून विदेशांत वचपाक व्हिसा मेळप कठीण जातालें। आतां हो प्रश्न सुटावो जाला। राज्यांतल्या आनीक 3 मिना ब्लॉकांची पावणी येता त्या ऑक्टोबर मेरेन करपाचो निर्णय जाला। तशेंच इको सेन्सिटीव वाठारा भायर आशिल्ल्या 43 लिजाच्या पावणे खातीर संशोधन करपाचो निर्णय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या राज्य भूगर्भ मंडळाच्या बसकेत जाला। पयल्याच फावट ह्या मंडळाची बसका जाली। खण संचालक नारायण गाड आनी हेर संबंदीत अधिकारी ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले। गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीज म्हळ्यार GCCI हांचो बायलां फांटो आनी अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या जोडपालवान पणजेंतल्या GCCI सुरेंद्रबाबू तिमलो सभाघरांत एका दिसाच्या बायलां खातीर FSSAI लायसन्सिंग मेळोवपाचें आयोजन केल्लें। राज्यभरांतल्यान सुमार 100 परस अदीक बायलांनी ह्या मेळ्यांत वांटो घेवन आयोजीत कार्यावळीचो लाव घेतलो। बायलां मदीं अन्न प्रक्रिया उद्देग वाडीक लागचो आनी ते खातीर आपणावची जतनाय ह्या विशीं ह्या मेळ्यांत मानेस्तांनी मार्गदर्शन केलें। GCCIच्या बायलां फांट्याच्यो अध्यक्ष आशा अरुंदेकर आनी अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो अधिकारी साफिया खान आनी आदी उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें। अमेरिकेत सुरू आशिल्ल्या T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत भारतीय पंगड आयज यजमान अमेरिकन पंगडा वांगडा खेळटलो। रातीं 8 वरांचेर ह्या खेळाक सुरवात जातली। मजगतीं काल जाल्ल्या खेळांत पाकिस्तान पंगडान कॅनडा पंगडाचेर 7 गडे राखून जैत जोडले।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.